नटरंग क्रिएशन नार्वे प्रस्तुत उध्वस्त धर्मशाळा नाटकाचो प्रयोग 12 फेब्रुवाराक सांखळे रवींद्र भवनात जावपाचो आसा। लोकांनी ह्या उत्कृष्ट दर्जाच्या नाटकाक बरो प्रतिसाद दिवचो म्हण मागणी नाटक कलाकारांनी केल्या। आरडीएक्सको खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। उध्वस्त धर्मशाळा हे नाटक गोपू देशपांडेन बरयलां। जालें कितें 1972 सालान एक नाट्यलेखनाची कार्यशाळा पुण्याक जाली। तितून डॉक्टर श्रीराम लागू, महेश एलकुंचवार, गोपू देशपांडे, सत्यदेव दुबे असे दिग्गज नाट्यकर्मी सहभागी जाल्ले। हे नाटक 1976 सालान हांवें वाचलें। तेन्ना म्हाका दिसलें की उध्वस्त धर्मशाळा सारकें नाटक हांवें म्हाज्या संस्थेतर्फे करूंक जाय, पण तो म्हाजो मनोदय किंवा म्हाजी ती इच्छा पूर्ण जाली ना। गोंयांत जेन्ना हांव 2-3 वर्सां पयलीं परत येयलो म्हाज्या मायभुमीन, तेन्ना असो योगायोग घडलो की हें नाटक करचें असो प्रस्ताव म्हाज्या फुड्यान येयलो। तर म्हाका खूब आनंद जालो की एक चॅलेंज आसा, कारण चॅलेंज आसल्या शिवाय हांवें खंयचेंच नाटक हांव करिना। आनी त्या नाटकान अशें म्हाका कितें तरी जाय आसता की जें म्हाज्या पर्सनल लायफा कडेन खूब जवळचें, खूब लागींचें आसूंक जाय। कारण नाजाल्यार मन लागना, बेश्टें नाटक करप, एक फॉर्मेलिटी, एक सोपस्कार म्हणून नाटक करप हें म्हाका पटना। पयलूच हांव एक श्रीराम लागूंचो इंटरव्यू पळयतालो, तेन्ना तेणी ह्या नाटकाचो उल्लेख केलो आनी ह्या नाटकाचे कॅटेगरीज केल्यो, वेवसायीक नाटक किंवा एक प्रायोगीक नाटक। सो हे एक वेवसायीक नाटक ह्या स्तरावयलें नाटक न्ही, कारण लोकांक आयज काल वेवसायीक म्हटल्यार तो एंटरटेनमेंट फॅक्टर खूब जाय आसता। सो तो अशें वेवसायीक स्तरावयलें नाटक न्ही। सो हेचो एक वेवसायीक प्रयोग करप खूब कठीण, कारण जे कोण रंगकर्मी खरेंच आसात आनी जे नाटकाक एक कला किंवा एक नाटकाक एक चॅलेंज म्हणून पळयतात, तेंच्या खातीर हें नाटक खूब भावतलें तेंकां। सो आमी एक वेवसायीक स्तराचें नाटक हें करपाक असो उद्देश मनान केन्नाच बाळगूंक नाशिल्लो, कारण खूब लोक आजकाल स्पर्धेन नाटकां घालतात की मागीर तेजे प्रयोग करपाक मेळचे म्हणून। सो हेजे आमी जेन्ना स्पर्धेक घेतले तेन्ना वेवसायीक स्तराचेर हें नाटक शक्य जावचें, तरी आसतना आमी हें नाटक स्पर्धेक घेतलें कारण फक्त हें नाटकाची मुल्यां पळोवन। सो सध्या तरी हो एक प्रयोग आनी एखाद दुसरो प्रयोग आमी गोंयांत करूं शकता। आनी कारण आयज काल नाटक म्हटल्यार खर्च खूब येता आनी मोठ्या थिएटरांनी हेचे प्रयोग शक्य एक वेळ जावचे ना। सो हो नाटकाचो एक 12 तारखेक आमी रवींद्र भवनांत दवरला, ताका सगळ्यांनी येवचें आनी त्याचो प्रतिसाद पळोवन आमी फुडें ठरयतले की आमी कितले प्रयोग करूं शकता। संस्थेचो अध्यक्ष म्हणून सगळ्यांक हांव जे नाट्य रसीक आसात गोंयांतले किंवा ज्यो नाट्य चळवळीचो एक भाग आसा किंवा जे स्पर्धेन उतरूंक सोदतात, तेंच्यांनी हें नाटक जरूर पळोवचें, कारण एक मराठी रंगभुमीचेर एक मैलाचो दगड अशें ठरलेलें हें नाटक। श्रीराम लागून सारक्या दिग्दर्शक कलाकारांनी हें नाटक मराठींत केलां, तेज्या उपरांत ओम पुरी सारक्या कलाकारान ही भुमिका हें नाटक हिंदींत केलां। आनी एक उत्कृष्ट साहित्य म्हणून सुद्धा ह्या नाटकाचो उल्लेख जाता। तुमी खंयचे एक जर मराठी नाटकांचो प्रवास ह्या अशा नाटकाची सूची काडीत किंवा असे जर लेख वाचीत जाल्यार ह्या नाटकाचो उल्लेख जाल्या शिवाय ती सूची तो लेख पूर्ण जायना।